कंडिशन बाबत आशिल्ल्यो 108 अँब्युलन्सी पास करपी आरटीओ अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी 108 कर्मचारी युनियनान केल्या। अँब्युलन्सीच्या कर्मचारी युनियनान शुक्रारा पणजे आरटीओ कार्यालयाचेर मोर्चा व्हरून ही मागणी केली। बाबत कंडिशन आशिल्ल्यो अँब्युलन्सी जप्त करच्यो म्हूण युनियन मागता। 108 अँब्युलन्स सेवा कर्मचारी युनियनान शुक्रारा येरादारी खात्याचेर मोर्चा व्हरून बाबत कंडिशनात आशिल्ल्या 108 अँब्युलन्सी जप्त करपाची मागणी केली। म्हणजे गाडयांचे कंडिशन पासिंग करपाचे नासतना सुद्धा मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टरांनी ह्यो गाडयो पासिंग केल्ल्यो आसा। सो त्या इन्स्पेक्टरांचेर जितले इन्स्पेक्टर हितून इन्वॉल्व आसा त्या इन्स्पेक्टरांचेर सरकारान आनी ह्या डिपार्टमेंटान कारवाई करची। आमचें अशें म्हणणें आसा की ज्यो अँब्युलन्सी रोडवर दिना, ज्यो रस्त्यार चलपाच्या लायकीच्यो ना, ज्यो अँब्युलन्सी म्हणपाच्यो लायकीच्यो ना, ज्या अँब्युलन्सीन स्ट्रेचर्स ना, ज्या अँब्युलन्सीन मेडिसिन्स ना, ज्या अँब्युलन्सीन कांयच फेसिलिटी ना, अश्यो ह्यो खटाऱ्यो अँब्युलन्सी गव्हर्नमेंट चलयता, ह्यो अँब्युलन्सी डिपार्टमेंटान इमिजिएटली जप्त करच्यो। अँब्युलन्सींची परिस्थिती वायट असल्यार कंपनीचेर कारवाय करची अशी मागणी युनियनान केल्या। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान कांय काळजी घेवंक जाय आशिल्ल्यो की ज्यो अँब्युलन्सी चलता त्यो पेशंटांक व्हरपाच्या लायकीच्यो अँब्युलन्सी आसा की ना त्यो, पूण डिपार्टमेंटान तेजेर कांय हालचाल केल्ली ना। खंयच्या तरी एका एनजीओन वळपयच्या कंप्लेंट केल्या उपरांत डिपार्टमेंट हालचाल करपाक लागला, पूण तेंची हालचाल जी आसा ती चुकीची हालचाल आसा। अँब्युलन्सीचे कंडिशन वायट आसा म्हणून मालकाक धरपाक सोडून कर्मचाऱ्यांचेर एक्शन ह्या डिपार्टमेंट घेवंक लागल्या, तेजो युनियन निशेध करता। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। गोंयचे खेळगडे भारताच्या रग्बी पंगडात येवचे म्हण गोवा रग्बी संघटना यत्न करतली अशें उतर अध्यक्ष अनीश केणीन दिला। रग्बी खेळा खातीर अधिकृत बॉलाच्या उक्तावणा वेळार केणीन गोंयच्या रग्बी खेळगड्यांक उर्बा दिली। We thought, why don't we form our own merchandise? Because India, in general, doesn't have its own rugby merchandise company that actually specializes in manufacturing development tools for coaches like us to help rugby. So we said, instead of relying on other people, why don't we create this ourselves? So now it's quite strange that when we started Touch Rugby, we didn't have access to the right size ball which we needed for development. And when you see the rugby ball, it's normally a size 5, which they use in contact rugby. And for touch rugby, they use a size 4. So we created a size 4 ball. And our vision, of course, is to field a lot of Goans in the national team. A lot of Goans for the team that plays internationally as well. So I can't wait to get, change. I'm already in my fluorescent orange t-shirts. I think I can start training maybe at 5 o'clock this evening. But there's just two things I want to say. I want to congratulate you, Anish, you and your team. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।